ग्रामसभेक आमगेले ते टॅक्स ते मातशे वाडयले ताजे खातीर इश्यू आशिल्लो ते आमी गांवच्या लोकांनी सांगला ते प्रमाणे आयकलां ते इश्यू क्लियर जातलो. लोकांचे म्हणणं असं काही कळेनासतना एकदम वाडयलं म्हणून नाही कळेनाशें न्ही ते खूब वर्सां आमी आखेबारी पंचायतीन टॅक्सूच घालो ना म्हणजे काही कालांतरान ते वाडोवचेच पडटा सर्क्युलर गव्हर्मेंट हाजे प्रमाणे वाडोवचेच पडटा. एकदम वाडयलं लोकांचे कितें थोडे वाडयलं काय नाशिल्लें थोडे म्हणटा. थोडे वाडयले ना म्हणटकीर एकदम वाडोवचे लोकां दिसले रेग्युलर समज 3-3 वर्सान वाडयले जाल्यार ते सारकें जातलें अशें कितें भितर काय तुम्ही आता किती डिसिजन घेतले कमी किती हय आमी लोकांक सांगले ते प्रमाणे लोकां बरोबर आमी करतले डिसिजन घेवपाक लागून आमी केला सद्या ते आमी लोकांक सांगले ते प्रमाणे करतले प्रपोजल धाडटले पळय. हय धाडटले आनी आमी डिसिजन घेतले बरें डिसिजन. आनी एक स्ट्रीट वॉकाचें कितें आशिल्लें स्ट्रीट वॉकाचें आमी एमओयू सायन केला आनी ते सगळे प्रोसिजर जाल्लो आसा. आतां फुडें लोकांले कितले खंय खंय शुद्ध खंय आसा ते 5 मेंबर आमी सगळे जाय करून कमिटी घालून त्या प्रमाणे आमी फुडें करतले. एक असोच आमी कचऱ्याचो प्रॉब्लेम आशिल्लो तोय आमी सॉल्व केला. आखे बायश पंचायत म्हणटा ती एक अशी पंचायत ज्या पंचायतीन आमी ओलो कचरो सुको कचरो सगळे घेतात आमचो फूल गांव निवडा आनी आमी ह्या आखे बायश पंचायतीन खूब डेवलपमेंट केला फाटले 4 वर्सां. ते लोकांक सांगल्या शिवाय लोकांक कळना वचत ते गटर बांदप पेवर्स घालप विथ द हेल्प ऑफ अवर MLA आनीक आमच्या पंचायत फंडांतल्यान आमचे सगळेच मुगेले 5 मेंबर एक्टीव 5 मेंबर मेनली नांव घेता रामदास जाले आनी सगळ्यांच्यान फायली पास करून हाडून हें करून तें करून आमी सरपंच आमचे कोणी जावं आमचो डेवलपमेंटा वर्क चालू आसा. तुमकां जाय जाल्यार पुराय डेवलपमेंट वर्काची एक नोटीस म्हणजे आमी कितें कितें काम केलां तें तुमकां मुखार आमी दवरतले आखे बायज पंचायत लोकांक कळटलें आमी कितलें काम केलें. दामोदर नायक वेलचो पंच. आतां आमचो आशिल्लो मेन इश्यू हावस टॅक्स. आमच्या पंचायतीन लास्ट एका ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेलें जें पयलीं रेजिडेन्शियल आशिल्लें 3 रुपया 5 रुपया ते 3 वाडयले आनी तेजे 8 रुपया केले. पूण आतां प्रॉब्लेम जालें कितें 8 रुपया लागून ते डिफरन्स 2 रुपया आतां म्हणटा तेणें 10 रुपया केला. सो आमी ताका एग्री जाले आतां एट प्रेजेंट हें करपाक. तशेंच शॉपाचो टॅक्स जो पयलीं 10 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो तो 200 रुपया केलो. सो आतां अशें हें पयलें कंडिशन पयल्यार शॉपकिपरान बिजनस ना. आतां हें स्विगी हें तें सगळें ती मार्ट तयार जालां आनी टोटल बिजनस डावन जाला आनी तेंचे कडेन जायना सस्टेन जावपाक. लायटीचें बील आसता उदका बील आसा आनी बाकीचे सगळे ह्यो गजाली जर कन्सिडर करीत एक शॉपाक कोणी जर 20 मिटर आसा जे आतां भरताले 10 रुपयान 10 रुपीज पर मिटर भरताले तेजे जाताले फक्त 200 रुपया ते आतां 2000 जाता. सो ताका लागून आमी सगळे ग्रामसभा मेंबर येवन आमी डिमांड केला जो 10 रुपया आसता 20 रुपया करात मिनिमम करात. कित्याक फाटले बॉडी पयलीं आशिल्ली वाडूंक ना वाडपाक जाय दर 3 वर्सां 4 वर्सां एज पर हेजे प्रमाणे तो जालो ना. हांव सतीश वाडेकर आगे बायश रेजिडेंट. आमी सगळे शॉप ओनरांनी पंचायतीन कितें केलें तेंगेले जे ट्रेड हावस आमगेले ट्रेड फीज आशिल्ले ती सडनली आनी 8 रुपयाचे वयल्यान 100 रुपया केली पर स्क्वेअर मिटर. पयलीं 8 रुपया आशिल्ली पयलीं आमगे 10 रुपया आशिल्ली सॉरी 10 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आशिल्ली ती सडनली तेंच्यांनी 100 रुपया पर स्क्वेअर मिटर केली. सो पयलीं जे आमी समज 20 स्क्वेअर मिटर शॉप आशिल्ले आमगेले ते आमी 200 भरताले. आतां 20 स्क्वेअर मिटर शॉपाक आमकां डायरेक्टली 2000 भरचे पडटा. सो तेजेर आमी त्या पंचायतीक दिल्लें कितें आमकां बाबा तेका आमी लेटर केलें पंचायतीक लेटर केलें व्हिडिओ लेटर केलें सेक्रेटरी ऑफ हेका लेटर केलें कित्याक आमकां तें सद्याक वचना आमचे भितर. कित्याक आमी तुगेले ट्रेड लायसन भरता गार्बेज भरता फूड एंड ड्रग्स भरता मागीर वेट्स एंड मेजर्स भरता शॉप इस्टॅब्लिशमेंट भरता मागीर होर्डिंग्स भरता. सो हितून आमी हितूंकूच दाबा जाल्ली आसा बरोबर. आनी बिजनसूय आमगेले पयलीं भशेन ना आतां कशें आतां ब्लिंकीट येयलां ऑनलायन सर्वीस सगळे लोकांक आयते घरा कडेन मेळटा. सो आमच्या शॉपाचे पयलीं भशेन बिजनसूय आतां डावन जाला. सो ही सडनली तेंच्यांनी इतली इन्क्रीज केली त्या बद्दल आमी तांकां पंचायतीक ग्रामसभे मिटिंगेक क्वेश्चन रेज केल्लो. सो तेजेर आमी आतां डिस्कशन जालें की आमकां हें परवडना. सो तेजेर तुमी आतां कितें तरी हें करचें आनी आमकां एक शॉप ओनराक सगळ्यांक रिलीफ दिवचें की जे तेंच्यानी 100 रुपया वाडयले आहा ते तेजे वयल्यान तुमी 10 रुपया वयल्यान 20 रुपया करचे. आयज ग्रामसभेन थोडे मेजर मुवमेंट्स आशिल्ले ते स्ट्रीट डॉग्स जे रस्त्यार आशिल्ले जे कुत्र्यांचे घास मारपाचे वाडले आसा आनी तेच जे बाकीचे इश्यूज मेजर इश्यूज लायक रोड आनी मेजर इश्यू सगळ्यांक आशिल्लो तो टॅक्स. आयज टॅक्स घराचे तशेंच शॉपाचेर टॅक्स वाडयला विथआउट लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना. सो लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की जेन्ना कितें तुमी टॅक्स वाडयता तेन्ना तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन वाडोवपाची गरज आसा आनी जे पयशे कलेक्ट जावन पंचायतीन वतात ते लोकांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर यूज जावपाची गरज आसता.
पंचायतीन ना म्हणल्यार 2.3 कोटी कितें आसा सुमारे ते कशे यूज जातले आनी कशे यूज करपाक जाय हेजे खातीर आयज बरें डिस्कशन जालें आनी मेजर म्हणटा तो आशिल्लो तो स्ट्रे डॉग्स, सेकेंड म्हणटा तो टॅक्स आनी खंय तरी एक मेडिकल ओपन जाला तेजे बद्दल कशें कितें करपाचें तो इशू आशिल्लो. सो इट वॉज अ गूड ग्रामसभा डिस्कशन बरें आशिल्लें आनी मेजर डिस्कशन आशिल्लें ते बजट सुद्दां.